गोयची म्हादय विकपाक गोयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, रान मंत्री विश्वजीत राणे आणि रिव्हर नॅव्हिगेशन मंत्री सुभाष फळदेसाय सध्या कर्नाटकात भोंवतात. गोंयकारांच्या खुस्तार 100 वयर कदंबा बसी भरून भाजपा वावुरपी कर्नाटकात प्रचाराक गेल्यात. इतिहासात अशे तरेची गद्दारी पयलेच फावट पळोवपाक मेळटा. आरजीपीन भाजपा सरकाराक उजरावन काडला. पळयात. गोंयांत जेन्ना त्यांचो युनियन मिनिस्टर जो बीजेपीचो युनियन मिनिस्टर अमित शाह येयल्लो, येदी व्हडली सभा घेतली. ते सभेन फक्त नाटकां आनी फकाणां मारप जालें. मात एक विशय जो गोंया खातीर सामको इम्पॉर्टंट आसलो तो म्हादयचो विशय आसलो. त्या विशयाचेर एक उतर पासून अमित शाह काडलेलें ना. आनी जेन्ना कर्नाटका पावता तेन्ना सेम अमित शाह स्टेटमेंटां दिता, जावं मॅनिफेस्टो लॉन्च करता, मॅनिफेस्टो दाखयता, जावं तेंचो नॅशनल प्रेसिडेंट मॅनिफेस्टो लॉन्च करता आनी तो सांगता की आमी जी म्हादय आसा ती डायवर्ट करतले. जावं कलसा बंडराचो प्रोजेक्ट आसा, ह्या प्रोजेक्टाक आमी फंड दितले, जाता तितल्या बेगीन आमी तो टायम बॉन्ड डिलिव्हरी म्हणटा ते टायम बॉन्ड डिलिव्हरी म्हणजे कोण स्किमी बीन टायम बॉन्ड डिलिव्हरीचेर दिता त्या भशेन टायम बॉन्ड डिलिव्हरीचेर आमी त्यो सगळे क्लियर करतले. गोंयचे जनतेन हांकां धडो शिकोवपाची गरज आसा. हे आयज आमी समज उठना नाल्यार परत सेम जातले, परत रिपीट करतले आनी परत हे अशेंच नाटकां करीत रावतले आनी गोंयची जी आयज म्हादय विकल्या तशी बाकीच्यो न्हंयो विकून उडयतले. म्हादय कर्नाटकात वळयतले अशें कर्नाटकांतलो भाजपाचो मॅनिफेस्टो सांगता. त्याचो प्रचार करपाक गोंयचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वयता. ही गद्दारी इतिहासात पयलेच खेप पळोवपाक मेळटा. आरजीपीन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे आणि सुभाष फळदेसाया सयत गोंय भाजपा आणि कर्नाटका भाजपा सयत केंद्राचोय फोग काढलो. पळयात. ही डायवर्ट करतलेच आणि कर्नाटकाच्या लोकांक इरिगेशनाक आणि पिवपाक जे उदक जाय ते म्हादयचे कर्नाटका दितले म्हणून बीजेपीन एवरी सिंगल टायम सांगलेले आहा. आणि तेच ह्या फावटी तेंच्यांनी आपल्या मॅनिफेस्टोन घालून हे प्रूव केल्ले आसा आणि दाखोवन दिल्ले आसा, अख्ख्या जगाक दाखोवन दिल्ले आसा, गोंयकारांक दाखोवन दिल्ले आसा की ही जी बीजेपी आसा, कर्नाटकाची जी बीजेपी आसा ती म्हादय डायवर्ट करतली म्हटल्यार करतली अशी तेंच्यांनी लोकांक मॅनिफेस्टोन प्रॉमिस केली आहा. गोंयकारांचे उदक काढून कर्नाटकाच्या लोकांक दिवपाचे ते गजाल करतात. आणि हे सगळे प्रमोट करपाक, हे सगळे मार्केट करपाक आनी सगळी कॅम्पेन करपाक गोंयचे सगळे पॉलिटिशियन जे बीजेपीचे आसा ते सगळे जाण कर्नाटका सध्या आसात आनी कर्नाटकात नेटान कॅम्पेन करतात. प्रत्येकाक 4-4, 5-5, 6-6 कॉन्स्टिट्युएन्सी अशे दिल्ले आसात आनी प्रत्येक जाण थंय कॉर्नर मिटिंग्स, मेगा रॅलीज आनी कितें कितें घेयत आसा. हेतून लीड जर कोण करता जाल्यार गोंयचो आमचो सीएम प्रमोद सावंत जो म्हादय आवय म्हणटा, ज्या म्हादयचो एकूय थेंब आमी कर्नाटकाक दिवपाचे ना म्हणून गजाली करतालो, होच गोंयचो सीएम आयज कर्नाटकाचो सीएम कसो थंय वचोन म्हादय विकपाची कॅम्पेन तो करता, होच मॅनिफेस्टो तो प्रमोट करता. म्हळ्यार थंय वचोन तो लोकांक सांगता की म्हादयचे जे उदक आसा ते म्हादयचे उदक आमी तुमकां दितले. हे थंय तो नेटान सांगता, प्राउडली सांगता. विश्वजीत राणे हेची वोट बँक थंयसर आसा, वाळपय आसा, उजगांव आसा, तेका 5-6 कॉन्स्टिट्युएन्सी दिला, जो कन्नडात थंय भाशणां ठोकीत आसा, तो गोंयकार काय कन्नड म्हणून तेच लोकांक आतां सध्या प्रश्न पडलेलो आसा. सो तो थंयसर कॅम्पेन करीत आसा. जे 70 आयज उदकाक लागून लोक वळवळटात, आख्ख्या रोडाचेर बॅरलां दवरला, जाणटी बायलां कितलेशेच किलोमीटर चलतान उदक हाडटा. आयज त्या 70चे उदकाचे चिंतपाचे सोडून ज्या 70 आयज म्हादय आसा, ज्या 70 आयज म्हादय थंय देवी मानता, देव मानता, आयज त्याच म्हादय विकपाक तेंचो एमएलए 70चो एमएलए कर्नाटका गेला. तसोच सुभाष फळदेसाय ज्या सांग्याचेर ऑलमोस्ट 40 to 50% ऑफ म्हादयचे बेसीन येता, ज्या सांग्याचेर उदकाक लागून शेळावली डॅम थंय आसा पूण थंयसर उदक लोकांक मेळना, थंयचे कितलेशेच नांवांनी उदक ना, तोच सुभाष फळदेसाय आयज कर्नाटका वयता आनी कॅम्पेन करता, म्हादय विकपाची कॅम्पेन करता, म्हादयची डील करपाक हे सगळे बीजेपीचे राजकारणी आसा ते थंय वचत आसा. कर्नाटका काल 100+ बसी कर्नाटका आयज कारवार कितें रॅली आसा दिसता, त्या रॅलीक लागून गोंयचे कदंबा 140+ कदंबा कर्नाटका धाडलेले आहा. आतां हो सरकार तेच सांगता की जो सरकार म्हणटा म्हादय आमी वाडोवपाक जाय,
आणि तोच सरकार कर्नाटका वयतान बीजेपीची म्हादय चोरपाक सोदता, म्हादय आमची व्हरपाक सोदता, तेंचो सरकार हाडपाक आपले आमचे टॅक्स पेयराच्या पयशांचे कदंबा जे आसा ते गोवा सरकाराचे कदंबा आसा ते काडटा आनी कर्नाटकाक दिता रॅली. म्हणजे कितली वायट गजाल. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली.